Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. घातले की अंडर CRZ कॉलेज एक 6D म्हणून एक पॉइंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडेंट्स ते रावता फिशरमॅन तांकां रेग्युलरायज करूं शकता म्हणजे आमचे रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा तो एक मेजर आसा हेच्यावन चड मेजर म्हणटा तो हांगा गार्बेजीचो इशू आहा आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हेका दोगांयक हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मॅनेज केल्लें ना हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज जाता वेट आनी ड्राय सारकें जायना सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसरान आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते आउट टॅक्सान एड करपाचे आनी जे एक्झिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो ज्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूंक शकता आमी 2-3 अशे कंडिशन्स आसा सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आतां आमकां खबर ना रिकॉर्ड ना आनी आमची रिक्वायरमेंट कितले ते खबर ना हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टॅक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो थरयला त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शना पळय ते प्रोफेट जातलें हें म्हाका दिसता आनी दुसरो म्हणजे तो टॅक्निकल सेक्शन आमचे म्युनिसिपल टॅक्निकल सेक्शन जे आसा पळय ते सद्या जी जे तेंचे वर्किंग आसा फॉर एग्जाम्पल NOC दिवप किंवा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप हे तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करप आमी लोकां मेरेन आमी पावपाक जाय हांगा ज्या मिनिमम बारीक हावस टॅक्स आनी NOC फॉर वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी आसा ही आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय आमी एक टायम बाउंड मागला जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाचें म्हणून हांगा खंयचे तरी एक क्लास म्युनिसिपालिटी आहा सगळे तरेचे लोक आहा हांगा सगळे कडेन लिगल घरां ना पयलींसून आसा इलिगल घरां आसा आयज तांकां समज हावस टॅक्स वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार तांकां आमी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स मागता प्रोवायड करूं शकना ते खंयचे तरी आमी ते आनी जे NOC फॉर वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रिसिटी बील हे कितें गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट न्हू आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक लागून हे आमी करपाक लायलेले आसा दीपक एक आयज चीफ ऑफिसर बंगलो हे जे नांव आसा आयज आमी 4 फावटी तो टेंडर जालो 2 फावटी व्हडले मिनिस्टर नांव घेवन 2 मिनिस्टरा कडसून आमचो इनॉग्रेशन जालें तरी आसतना तो आयज आमचो जावंक ना आनी आयज आमी परतो आमी करपाचो थरयला पूण तें नांव आमी चेंज केलां चीफ ऑफिसर बंगलो म्हणटा पळय ते आमी MMC कमर्शियल मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स असो आमी थरयलेलो आसा आनी तो आमी फूल जो फंड आसा पळय तो फंड आमी डायवर्ट करपाक थरयला G-Suda आयज आमकां जो कॉस्ट फॅक्टर आसा पळय तो 3 कोटीचेर आमचो एमावंट आहा एक्चुली इंट्रस्ट दिवन तो 5.5-6 कोटी आसा आनी आमचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो अबाव 8-10 कोटी जावंक शकता सो इतलो एमावंट आमकां एक्सेस घालूंक शकना आमकां तो समज आमी ट्रान्सफर समज G-Suda केलो जाल्यार G-Suda तो हॅव एक्सेस तशेंच न्हू आतां एक्चुली इफ यू सी आमी 2019 कावन्सील आमची मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आमी एक रेजोल्युशन गेल्ले विथ रिगार्ड्स टू द CZMP प्लॅन 2019 नोव्हेंबर एंड वी तेन्ना ते टायमार आमी डिक्लेअर केल्ले इंटायर फ्रॉम बायणा आमकां एक्चुली आमचे 25 वॉर्डांतले 10 वॉर्ड एक्चुली इफ यू सी आमकां बे लागता इट स्टार्ट्स फ्रॉम बायणा सोन इट कम्स लायक दीस रावंड येता हारेवाडा लागता वोडांत लागता अप टू चिकाली वाडे सो कितें जाता that those areas were declared as fishing villages. आमचे ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी आहे बायणा आसूं हारेवाड्यार आसूं सगळे आहे नाव that plan we were one of the first councils to approve the same. That was one part. आता जे CRZ जे act आहे पळय 1991 and then 2011. So if you see there is a particular clause 6D clause gives protection to the traditional residents of that area who are in the traditional occupation of fishing and others who were there. So their houses, that 6D gives them that power, their houses to be regularized. So our request as a council, this was a proposal put forth by us and the entire council was of the opinion that as far as the residents along the coast are concerned, if their houses could be regularized, we have requested the CO, the council, to write to the GCZMA, which is the authority as far as the same, to ensure that these houses of our traditional fishermen are safeguarded. There is a government act, as a CRZ act, that act itself gives protection to them. So as far as that is concerned, आमचो एक रिक्वेस्ट आसलेलो and I'm happy एक सगळे आमचे काउन्सिलर एकठांय आसलेले हेजेर and we are the first, I would say first council who's working on this. Probably other panchayats and councils will also act on this after we've taken this step. GSL वास्कोक लागून न्हू हे GSL जे एम्प्लॉईज आसा पळय सगळे भायल्या लोकांक घेवन करतात
आयज ते आमच्या वास्कोकारांक कांयच इम्पॉर्टन्स दिनात. हांव परतो सांगता, जेन्ना मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की वास्कोकारांक ते वास्कोन बेज आसा, वास्कोन काम करतात जाल्यार वास्कोकारांक कितें तरी क्वालिटी एटलीस्ट 20% जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. सगळे भायले येतात आनी लोक हें करतात, काम करतात. आनी हेचे GSR आमी वगैरे वचले एज अ कावन्सिलर, तेंचे एक हांगा बिल्डींग जाल्लेली आसा आनी तेंच्यानी NOC ऑक्युपन्सीक मागलेले आसा. सगळे कायद्या भायर समज आमी केले जाल्यार आनी कावन्सिलर उलयले आसा, तेंच्यांनी कंपाऊंड वॉल मोडपाक जाय, सगळे करपाक जाय, तेच आमी तांकां NOC दिवपाक. आमी तेच्या वांगडा लागतले. समज ते आमकां कॉपरेट करना जाल्यार आमी कित्याक कॉपरेट करपाक तेंकां. GSL फक्त आमच्या अगेन्स्ट आसा, आमकां कांय करना. CSR प्रमाणे काम बारीक काम करता. आमच्या लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमकां भायर वचपाची गरज ना. आमच्या वास्कोच आसा, जाल्यार तेंच्यांनी दिवपाक जाय आमकां एम्प्लॉयमेंट. हांव लोकांक आमच्या वास्कोकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून हांव GSL कडेन 100% झगडटलो आनी हांव इवन गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो. मागलेलें सुद्दां आसा, अजून पण कांय जावंक ना आनी थोडे दिसान परते आमी रस्ते घेवपाचे. ह्या वर्सा आमी पळयलां की खंय तरी आमी ट्राय केले जुवारी कडेन आमचो जरी एप्रूव आशिल्लो तरी मेंटेनन्स खंय जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्नान आशिल्ली की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावची, कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो स्वतंत्र पार्क आनी बुरशें दिसतालें. म्हणून आमी एक प्रपोजल ऑनरेबल MLAन एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक कॉर्पोरेट सुवर्ण बांदेकर आसा, तांणी हाज्या पयलीं वास्को खातीर काम केल्लें आसा. सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो, म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दॅट दे शोड देअर विलिंगनेस टू डू बोथ द गार्डन्स. आनी खंय तरी ह्या गार्डनाचेर रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां तांकां करपाक दिवची म्हणून. आनी आमी आमची सजेशन्स दितली कशें आसा तें, कित्याक आज म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स ना. खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बरे भशेन ही गार्डन्स डेवलप जावन खंय तरी वास्को खातीर एक 2 बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच हेतू आसा. चिल्ड्रन्स पार्क पयलीं भशेन म्हणजे तशा तरेन करतले की भुरग्यांक बी तेजो लाभ घेवपाक मेळटले. हे सगळे आतां प्लॅनिंग स्टेजार आसा. एक्चुली तांणी विलिंगनेस दाखयल्यार पयलीं दुसरें गार्डन करपाचें. आमी रिक्वेस्ट करतले तांकां चिल्ड्रन्स पार्क करचो, कित्याक तो एक्चुली रायट नाव तो सामको इम्पॉर्टंट आसा. मे म्हयनो येता, भुरग्यांक खेळपाचें आसा, पूण फेज वायज सगळें जातलें आनी हाज्या बद्दल डिटेल्ड कितें आसा तें आमी तांकां बरोवन तांचे कडल्यानूय कॉरस्पॉन्डन्स घेवन कितें तें आमी कावन्सिला फुडें दवरतले. म्हापसा म्युनिसिपल मिटींग एक मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज आमचो गार्बेजीचो मुद्दो आसलो आनी तो मुद्दो आमकां एकदम सिरियसली घेवचो पडलो. कित्याक लागून आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्ल्या त्या प्रमाणे आमकां तो आतां जो वेस्ट येता तो आमी डंप करपाक जायना, येता तो वेस्ट डिस्पोजल करपाचो. ताका लागून ह्या मुद्द्यार बरोच डिस्कशन जालें आनी आमी DMAकूय हें केल्ल्या की आमकां जाता तितलो हे आमकां सपोर्ट करपाक लागून आमी तेंच्या इक्विपमेंट मागला ते बेगींतल्या बेगीन पास करपाचे, सो दॅट की आमी ते गार्बेज येता ही डिस्पोजल करपाक हे करतले. ऑनरेबल हायकोर्टान कितें म्हटलां की म्युनिसिपालिटी फेल जाता खंय तरी गार्बेज डिस्पोज. म्युनिसिपालिटीन स्ट्रिक्टली घेतला की डेली बेजीस जो गार्बेज येता तो आनी हेच्या फुडें डंप करपाचो ना आनी तो गार्बेज डेली हेचेर डिस्पोज करपाचो. ताका इक्विपमेंट्स बी मागयले एडिशनल कितें? हय मागयला आमी. कित्याक आतां 10 TDB तो आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आहा, प्लांट सँक्शन जाल्लो आहा. तो 10 टन जर हे जाल्लो जाल्यार आमी 10 टन आनी उरता. ताका लागून आमी ऑलरेडी ऑर्डर केल्ले आहा. ते जर पास जाले जाल्यार आमकां एक 5 टनाचो प्रॉब्लम उरलो तो बी आमी सॉल्व करतले. रेंट बायक रेंट काराचेर ती फेक NOC म्हटल्यार ती आमच्या म्युनिसिपालिटींतल्यान NOC फॉर वॉटर कनेक्शन ही आमच्या नदरेक हाडून दिला की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ती फेक आसल्या कारणान ते आमी जे कोण एजंट आहा तेंच्यांनी कितें तरी करून ते फेक NOC केल्या. भितर आमचे MEची सायन मारल्या, आमचो म्युनिसिपालिटीचो स्टॅम्प मारला आनी ते आमकां हे करपाक लागून ते आमी क्रायम ब्रांचाक हे केल्ल्या अशें शिवो म्हणटालो.